आयतारा खूपच उण्या ग्रामस्थांच्या हजेरेत कारापूर सरवणची ग्रामसभा झाली। सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे हांच्या अध्यक्षतेखाला कारापूरच्या फुले सभागृहात ही ग्रामसभा झाली। या ग्रामसभेक उपसरपंच उज्ज्वला कवळेकर हांचे सयत हेर 4 पंचवांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक जेमतेम 12 नागरिक हजर आशिल्ले। व्यावसायिक कर वाडोवचो, खास ग्रामसभा घेतल्या बगर मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय असो थारावूय ग्रामसभेत जालो। विलेज पंचायत कारापूरची ग्रामसभा आसली आणि ग्रामसभेक व्हडले कांय उपस्थिती नासली। उपस्थितीन जे पब्लिकांचे म्हणणे आसले ते इलिगल जी शॉपां जी चलता पळय तांकां नोटीस काडपाची। सेकेंड इन रिगार्ड्स ऑफ द हेजेचे ऑलरेडी TCPन गव्हर्मेंट एप्रुवल दिल्ले आसा, त्याच हेजेर बेजीचेर आमी प्रोविजनल एप्रुवल दिल्ले आसा आणि हांवें स्वता वेटलँड ऑथॉरिटीसाक घेवन ऑल डिपार्टमेंट सायट इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। शेवटाक ती वेटलँड ऑथॉरिटीसांनी जे कर्तव्य कशें कितें मार्केशन डिमार्केशन करपाचें कितें, आनी जर खंयच्या डिपार्टमेंटान तें काम स्टॉप थेया म्हणून आदेश दिल्लो आसा जाल्यार तें काम आमी ताबडतोब स्टॉप करूंक शकता, कित्याक तितून कांय व्हडलें हें ना। आनी बाकी बारीक बारीक इश्यूज आसले ते डेवलपमेंटाचे आसले, ते काय जातले। डेवलपमेंट काय आमचे चालूच आसा, मूलभूत सुविधा लायन नळ गटर आनी रोड्स हे चालूच आसा। त्याच प्रमाणे आमी कलवटां हातीन घेतलेली आसा इंटरनल रोडाची। आमची कारापूर सरवण पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आज तारीख 28 जानेवारी आणि ते ग्रामसभेक सामको अत्तल्ब प्रतिसाद कोणूच ना। कारण ग्रामसभा ही जाता ही केन्नाच कळयना, जी लावडस्पिकरान कळोवंक जाय तशी लावडस्पिकरान केन्नाच कळना। ते खंयच्या तरी 1-2-3 स्टॉपाचेर फक्त एक नोटीस लायता, ते नोटीसेचेर कोणाचें लक्ष वचना अशी ग्रामसभा जाता। कारण कित्याक हांगा इल्लिगल जी कामां आमच्या पंचायतीन जी आसा ती खूब फोफावलेली आसा, ती सगळी धांपपा खातीरच अश्यो ग्रामसभा घेवपाचो म्हाका दिसता पंचायतीचो मेन मोटो आसतलो। कारण तुमी पळया, आमी गेले आतां 2 ते 3 वर्सां आमी एका प्रोजेक्टाक सामको विरोध करप चालू आसा आमचो, जो प्रकाश हेदे प्रोजेक्ट करता त्या प्रोजेक्टाक आमचो सामको विरोध आसा। कारण त्या प्रोजेक्टाचेर सादारण एक 15 ते 16 शेतकरी जे पिढ्यान पिढ्यो जे शेतकरी आसा थंय त्यांच्या पोटार पांय दवरप ह्या पंचायतीन काम केल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता। आणि त्या विरोधा संदर्भात आमी दर खेपेक हांगा येवन आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी सगळें कळयल्लें आसा, पूण डिपार्टमेंटान कांयच तेजेर एक्शन घेवंक ना। लास्टाक आमी पंचायतीचेर सुद्दां प्रेशर घातलो, पण पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक ना। म्हणजे पंचायत अशें म्हणटा की आमकां वयल्यान जेन्ना कितें येता की आमी तेजेर कांय बंधनकारक आसता अशें तें आमकां म्हणून आज तेणी आमकां सांगलें। म्हणून हांवें तेन्ना म्हटलें की जर सरकारूच जर सगळें करूंक शकता इल्लिगल, जाल्यार पंचायतीन त्यो इल्लिगलाच्यो ज्यो हें आसा ताका थाराव दिवपाक जायना। कारण पंचायती ग्रावंड लेवलाचेर आसता, कारण तांकां गांवचें हित जपपाचें आसता। हें हित म्हाका जाल्यार दिसता की खंयच आमच्या गांवांत तुमी कंप्लीट फिरून पळया आज की तें हित खंयच जपलें वचना, कोणाचेंच जपलें वचना। ना तें रावता तेंचें जपलें वयता, ना तें शेतकऱ्यांचें जपलें वयता, ना तें युवांचें जपलें वयता, कोणाचेंच जपलें वचना अशें जाल्यार म्हाका दिसता। म्हणून ती जी इल्लिगल कामां जी आसा ती इल्लिगल कामां धांपपा खातीर त्यांचो मेन मोठो तो इल्लिगल कामां धांपपा खातीर त्यांचो प्रयत्न आसता अशें म्हाका जाल्यार दिसता। इन्वेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्वेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संधी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संधी। इन्वेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदाती दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संधीचो मुजरत लाव घेयात।